Welcome to the Garden of Glory. Today's passage, 2 Corinthians 11, verse 1 to 15, reveals Paul's deep concern for the Corinthian believers. He warns them about the false apostles who disguise themselves as the servants of righteousness, and he calls them back to the purity of devotion to Christ. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र अवेस्वर 11 वळी 1 ते 15. पावलूक आपणाचीच वाखाणी करची पडटा. म्हजें पिशेपण इल्लेशें तरी सोसून घेयात म्हूण मागता. खरें म्हळ्यार तें तुमी सोसून घेतलां. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ता कडेन लग्न करून दिल्यात, एक निर्मळ आंकवार होकोलकोशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. पूण एवेक जालें तें तुमकांय जायत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. सोरपान आपले नाडबुदीन एवेक पातकांत घाली, तशेंच तुमचें मन बिगडोवन वचोत आनी तुमी क्रिस्ताक अविश्वासी जाशात. ताची सरळ आनी निर्मळ भोक्ती सोडून दिशात हो म्हजो हुस्को. कित्याक म्हळ्यार कोणूय तुमचेशी पावले आनी आमी तुमकां पोरगोट केल्लो त्या जेजूक सोडून दुसरोच जेजू तुमकां पोरगोट केलो जाल्यार तांचें तुमी सोंपेपणी आयकून घेतात. तांचे कडचो एक दुसरोच आत्मो घेवंक तुमी कबूल आसात. आमचे कडसून तुमी घेतला त्या पवित्र आत्म्यांतान वेगळो, आनी तशेंच तुमी मानून घेतला त्या शुभ वर्तमानांतावन वेगळें शुभ वर्तमान तुमी खुशेन मानून घेतात. पूण खरें म्हळ्यार तुमच्या त्या श्रेश्ठ धर्मदुतां परोस हांव खंयच्यानूच उणो न्हय. सुंदर भाशेन उलोवपाक हांव हुशार न्हय खरें, पूण जाणवाय म्हाका कमी ना. हें हांवें तुमकां सगळ्या वेळार आनी सगळ्या हुजीर स्पश्ट दाखयलां. देवाचें शुभ वर्तमान तुमकां हांवें फुंक्या पोरगोट केलां आनी तुमकां उखलून धरचे खातीर तुमचे मदें हांव ल्हान खालतो जालो. हातूंत म्हजी कसली चूक आसा? तुमची सेवा करचे खातीर दुसऱ्या पवित्र सोबांकडचो म्हजो दिसपट्टो गिरास म्हाका मागचो पडलो. तुमचे पासत तांकां हांवें लुटल्यो अशें म्हणूंक म्हज्या मनांत येता. तुमचे मदें आसलो तेन्ना म्हाका पयशांची गरज आसली, पूण तुमचेर हांवें कसलोच भार घालूंक ना. मासेदोनियेंतले आयले त्या आमच्या भावांनी म्हाका गरज तितलें हाडून दिलें. कशेच भाशेन तुमचेर हो भार घालिना जावंक हांवें सदांच सोत्राय दवरल्या. फुडाराकूय तशेंच करतलो. क्रिस्त सदांच सोत उलयलो आनी तसोच हांवूय सोत उलोवन तुमकां सांगता. आखायेच्या आख्या प्रांतांत कोणाच्यानूच ही म्हजी वडवीक काडून घेवंक जावचें ना. आनी हें अशें कित्याक? तुमचो हांव मोग करिना देखून? हांव तुमचो मोग करता म्हूण देव जाणो. आयज पर्यंत करून आयला तशेंच हांव करतलों. अशें करून जे कोण म्हजे सारके म्हूण वडवीक दाखोवंक सोदतात तांची ओरमोटाय हांव मोडून उडयतलों. हे मनीस खोटे धर्मदूत क्रिस्ताच्या धर्मदुतांचे सवंग घेवन येतात, पूण खरें म्हळ्यार ते फोटकिरे वावराडी. हातूंत कसलेंच अजाप ना, कित्याक
खुद सोयतान पर्यान तेजवंत देवदूताचें सवंग घेवन दिश्टी पडटा. म्हणटच ताचे चाकोरूय खऱ्या देवाच्या चाकरांचें सवंग घेवन येतात म्हूण कांय अजाप ना. शेवटाक तांच्या कर्तुबांक फावो ती मजुरी तांकां मेळटली. In these verses, Paul speaks with a pastor's heart, protective and sometimes even jealous for the church faithfulness. Just as a father would be for his daughter, he fears the believers might be led astray by smooth words and false teachings. Just as Eve was deceived in the garden, Paul reminds us that deception often comes from rest in light. False teacher can appear sincere, moral, and even spiritual, but their message pulls heart away from Christ. That is why we must stay rooted in God's word and test even teaching by the truth of Scripture. Our loyalty belongs to Jesus alone, not to any personality, trend, or movement. Let us pray together. May we guard our heart and minds, staying faithful to the one who gave himself for us. Let us grow in discernment so we are not strayed by appearances, but anchored in God's truth. This is the garden of glory, where we remain rooted in Christ and bloom in His light. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.